उदय देवस्थानचे अध्यक्ष आयज आमचो लक्ष्मीकांत सर जो ह्या विभागाचो माध्यम मतदारसंघाचो एक गेली 15-16 वर्सां आमदार आसलो, त्या शिवाय मुख्यमंत्री जालो, असो दूरदृश्टी आसलेलो आणि पुढे आपण कितें करतलो आनी जो विकास कामाचो धडाडी लायिल्ली तेणी ते खंयच्याच आमदारान इतल्या वर्सां कोणी निवडून येयल्यान करूंक ना आणि विकासाच्या कामात तेणी इतकी बरी चालना दिल्ली. मोपा सारको विमानतळ आणि हेचे IT प्रोजेक्ट, पाण्याची समस्या आणि कितें भरपूर आहा. अशा मनशाक डावलून परती तिकेट जे अकुशल जाका कार्य करपाक आवड ना बेश्टे आमदार म्हणून निवडून येतात आणि कार्य करपाचें ना सार्वजनीक तसल्यांक हाडून आमच्या माथ्यार मारतात. आयराम गैराम आम्ही मोर्ची कार्यकर्ते तो समस्त मांजर मतदारसंघातले म्हणून हे कार्यकर्ते आयराम गैराम मनशाक स्वीकारचे ना. सन्मानपूर्वक आमचो माजी आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर सराक ह्या येता त्या निवडणुकीची तिकेट पक्ष गोवा राज्यकारण भाजपाचे दिवची आणि ताका आमी कशें खंयचेय पद्दतीन निवडून हाडटले म्हणून आमचो ठाम दृढ निश्चय आहा. जवळजवळ 3 महिने आम्ही प्रत्येक गावात बैठका बुथाचेर बैठका चालू आहा आमचे आणि एकदम उत्कृष्ट आमकां प्रतिसाद मेळटा की तुम्ही सराक आमी कसो करून अपक्ष जर पक्ष तिकेट दिना पक्षान अविश्वास दाखयलो इतकी वर्सां एक निश्ठेन काम करून तर जे प्रत्येक कार्यकर्ता आमकां सांगता तुम्ही सराक अपक्ष हे करून निवडून हाडपाचो आमी प्रयत्न करूया. तशीच आमचे मूळ जे आयताराच मिटींग बैठक जाली ते बैठकीत आमी आमच्या कार्यकर्त्यांनी अशें ठरयलें की जर पक्ष तिकेट दिवचो ना सराक पार्सेकर सराक तर आमी अपक्ष ताका निवडून हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले. सराचो पराभव करून विजय जाल्ले जे उमेदवार असले पत्रकारांक खबर आसतलीच जेव्हा रिजल्ट जालो त्यावर त्यांनी भायर येवन लॉबीत येवन जे एक भाशण केल्ले ते अजून कार्यकर्ता जो सच्चो कार्यकर्तो आसा भारतीय जनता पक्षाचो तो विसरोचो ना आणि विसरोंक ना की पार्सेकर सर हो आपल्या फुडें एक सामान्य कार्यकर्तो कसो. खूब हे आतां सुद्दां हांव उच्चार करतना आमकां दुख्ख दिसता हे गोष्टीचें की जाका पक्षांत हाडून इतको मोठो केलो एक सामान्य कार्यकर्तो म्हणून बहुजन समाजातलो एक युवक जाका पक्षांत हाडून पक्षाची उमेदवारी दिवन पेडणे मतदारसंघात निवडून हाडून हांगा तेच्या पयलीं ताका झेडपी म्हणून निवडून हाडून राजकारणाची जेणी हे शिकयली श्री गणेशा त्या आमच्या नेत्याक किंवा तो गोव्याचो नेतो जावन गेलो अशा नेत्या बद्दल तेणी जे उद्गार काडलेले ते खरेंच लांछनास्पद आमकां आनी तेकाय आसा की अशें आनी अशा मनशाक आज पक्षान घेवन जी काय पक्षान एक आमच्या भारतीय जनता पक्षाक म्हाका तरी दिसता की आतांच्या अध्यक्षांनी जो हो निर्णय घेतला त्यांनी काळिमा फासलेलो आहा आणि हे जर तेंच्यांनी हेचे जर प्रायश्चित घेवपाचें आसा जी घटना घडली ज्या आमदाराक काँग्रेसच्या आमदाराक राजिनामा दिवन पक्षांत घेतलो तेजे जर ते प्रायश्चित घेतले जाल्यार तेंच्यांनी ह्या वेळार आमच्या लक्ष्मीकांत पार्सेकराक आतां जी पोटनिवडणूक आहा त्या पोटनिवडणुकेक सन्मानान पक्षाची तिकीट दिवची आणि गेले जाल्यार विसरून फुडें वाटचाल करची. पक्ष आपलो मनमानी कारभार तसोच चालू दवरून पार्सेकर सरांक डावलून आनीक कोणाक जर पक्षाची तिकीट दिता जाल्यार समस्त कार्यकर्त्यांनी निर्णय घेतला की हे सगळे कार्यकर्ते एक जावन पार्सेकर सरांक निवडणुकीत उबे करतले आणि तांकां भरघोस मतान विजयी करून हाडटले हो सगळ्या कार्यकर्त्यांनी निश्चय केल्लो आसा. म्हणून आमी परत एकदा राज्य कार्यकारिणीक आणि नेतृत्वाक सांगपाक सोदता की तेंच्यांनी येणाऱ्या निवडणुकीक पार्सेकर सरांक तिकीट दिवपाची.